Ursola star sorvinzo, amso de once fagoida, sole la via poita, abrace bovinzo poita. Ursola star sorvinzo, amso de once fagoida. Bapace, Hane Putace, Hane Povitratmiace, Navi. Amen. Surve sportum ce sofeasu. Tum ce sofeasu. Ayşe Misace Buldan, Ami Bertita, Supun Gelea Francisca Veronica Mascarenas, Puilea Vorsa Sogras, Devantica Surgice Suk, Favocorumun, Ami Maguia. Teas Barabur, Ayşe Risak, आपलो 50वो वाढदिवस समारंभता मॉलिन आल्मेडा वाढदिवस समारंभता निकोल फेर्नांडीस जॉनिता फेर्नांडीस रोमानो ब्रागांसा कॅनथ एस्ट्रोसियो आनी डेबी मशादो देवांतांचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आपल्या देण्यांनी बेसांवांनी तांकां बरो म्हूण आमी मागुया आनी पवित्र मिसाची भेटीन फावो ते परी देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक हे वेळार सगल्या आमच्या पातकाचो आमच्या चुकीचो आमच्या सोक्त्याचो आमी उगडास करुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिदो म्हजो हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून थळान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बाकीवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक तुमकां बाबा बडिलो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया वेळार आमच्यो गोरसो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केले ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां उदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें भासायले दायज आमी जोडीशे कर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना
एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगोड आनी हांव दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें, रुदोना, विलाप आनी आस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घोराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दितां तो खावन धादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घोराण्याची वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं दोन ग्रेस्ताय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपा भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सोमोर्द. तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. तुजी कुशी म्हळ्यार म्हजें सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन खर्शेता म्हजें हड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. Survéspor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू शियेवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरची ना. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोण थांबोन आसतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता?
कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान सोदल्या तिका तो सोदूंक वेचना. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळ्यां परस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो सरकार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडी तुका क्रिस्ता. मुगाच्या इस्तान एका दिसाक एक जाणार मनीस एका शारांत गेलो आनी ह्या शारांत खूब व्हड पदवेन गिरेस्तकायेन भरलेलो मनीस रावतालो. सुकली सोजमताली आपूण दुसऱ्यावन व्हड. खूब गर्व तांचे मदें आसलें आनी त्या शारांत एक नोद व्हांवताली आनी हो जाणार मनीस आनी ह्या शाराचो एक अधिकारी तेच नोदीशी उलयताले, एकामेका लागीं भासाभास करताले. आनी तेन्नाच ते नोदींतल्यान एक व्हड लाकूड अशेंच वेतालें. उदकाच्या लोटान हें लाकूड फुडें वेतालें. आनी तेन्ना ह्या जाणार मनशान त्या अधिकाऱ्याक अशें म्हणलें, हें शार म्हणल्यार ह्या लांकडा भाशेन. ह्या लांकडाचेर जायते आमी जीव पळयता. इन्सेक्ट्स आमी तांकां म्हणटा, मूस, किडे 100 आनी हजारांनी ह्या लांकडाचेर आसतल्यो. आनी दर एक किडीक मुसाक दिसता आपूण हें लाकूड फुडें व्हरता. जर एक एकलो मूस, एक एकली कीड त्या लांकडाचेर आसा ती सोजमताली, म्हाका लागून हें लाकूड फुडें वेता. हेच भाशेन बाबूने ह्या शारांत रावपी घोडेक लोक आसलेलो. तांकां दिसतालें म्हाका लागून हें शार घोडेक व्हड जालां, म्हाका लागून सगल्यो वस्तू जातात, हांव ना जाल्यार ह्या शाराचें निसणटण जातालें, हे भाशेन तांचें चिंतप आसलें. आज बाबूनो शुभ वर्तमानांत जेजू ल्हानविकाये विशीं आमकां शिकोवन दिता. शीस जेजूशी येवन विचारतात, स्वर्गाराच्यान सगल्यावन व्हड कोण? जेजू बाबूनो एक स्टार कसो ते पळयताले. जायत्यो नवलां विस्मितां करताले, हजारांनी लोक ताचे फाटल्यान वेताले आनी हेच घोडेक गर्व तांच्याय जिवितान भितर सरलेले. आमी बाबूनाचें शुभ वर्तमान घेतलां तें मादेवाच्या 18व्या हावेस्वरांतलें. आनी मादेवाच्या 18व्या हावेस्वरान जेजू पवित्र सोबे विशीं जायते शिकोवन दितलो. आनीक एक गूण तांच्यांनी चुकोवंक जायनासलो तो म्हणल्यार ल्हानविकाय. आनी जेन्ना जेजूक ते हो प्रश्न करता, जेजू एका धाकटुल्या भुरग्याक आपोवन सांगता, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड जातलो. दुबाबा विरेत बाबूनो जेजू सांगाता भोंवताले म्हणटच, आपल्या हातांनी विस्मितां नवलां करताले म्हणटच हें गर्व तांच्या जिवितान भितर सरलेलें. पूण जेजू भाव भयणो ल्हानविकायेचो सागर. देवाचो पूत आसुनूय ल्हान जालो, खालतो जालो, मनशाच्या खाला तो जियेलो. देवाचो पूत आसुनूय मनशाहून अदीक खालतो तो जालो. आनी हीच ल्हानविकायेचो गूण जेजू आज आपल्या शिसांक दिवंक सोदता. आनी ह्याच खातीर बाबून जायते पावट्या म्हणटा, देवाक आनी गोरवाक पडना. हे जावन आसलें पयले पातोक मनशा कुळाचें. आदाव आनी येव देवा परस आपूण अदीक शाणी जावंक सोदताले. हें गर्व तांच्या जिवितांत भितर सरलेलें. ह्याच खातीर तांचें निसणटण जावंक पावलें. बाग्योंत आगुस्तीन आमकां म्हणटलो, आमी जरी तर जेजूशी जावंक सोदता जाल्यार एकूच वस्त आमी आपणावंक जाय, आनी ती म्हळ्यार ल्हानविकाय, ह्युमिलिटी. जरी तर ल्हानविकाय ना जाल्यार आमी जेजू भाशेन जावंक पावची ना. आज बाबूनो ह्याच देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारया.
म्हज्या जिणविकान हांव ल्हानविकायेन चलता काय, ल्हानविकायेची म्हजी उतरां काय, ल्हानविकायेच्यो म्हज्यो करुण्यो काय. तूं रीच कृपा आमकां ह्या मिसाच्या बुलदान ह्या आल्तरार उड्या सर रुपान येतल्या जेजू लागीं मागून घेवया. बेटोनिंग आमी गायन गावया. तुकाच बापा C30 पान 40 C38 पेज 44. Tuka's baba sur moje ita tuka erkane. Tuka's baba sur moje tujhe se korkarche ne. Moche hatke moche baige svikar kora da koshe. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या याकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन तुवें बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सगळ्यांस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जन्मपण परगटा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवोन तेण्या कोत्रेकता. देखून आतां आनी देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी शेवट जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारयतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco kut porgotuja. Gesù bello, Gesù života, Gesù noviane dono. Gesù bello, Gesù života, Gesù noviane dono. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविता सोडून आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलिप नेर आमच्या कोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इस्रागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती, बागेन जुसे तिचो पोती, बागेन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुज्यो मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा अमलान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सगळी सांगातान धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बरवाशन नोंदयता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणी तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जुची येताय रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शिलीच्या शोणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली भावार्थाचे दोडे जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया D5 पान 49 D5 पेज 49 सगळी उबी रावया प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या संतोशाच्या उसवाडान आमी ती रायनच्यो हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार शेवटाचे गायन आमी गावया कुशाल काळजां F12 पान 9 आनी 1 F12 पेज 91